प्रितीच्या भावा भयणानो, संवसारी मळार नेम आनी कायदे आनी धर्मीक मळार जेजूची आज्ञा आनी देवाचे उपदेश हाचे सोर भोंवतणी आमची जण एकल्याची वाड जाता आनी आमी जण एकलो ह्या संवसारांत आमची पावलां मारता आसतना संवसाराचे कायदे आनी देवाचे उपदेश आनी आज्ञा हाचो आस्पाव आमच्या जिवितान घेवन आमचे जिविताचे पयण आमी फुडें व्हरता, जिविताचे पयण चालू दवरता. संवसाराचे नेम कायदे आनी धर्मीक उपदेश ह्यो सगळ्यो वस्तू आमचें जिवीत कुशाल करतात, आमचें जिवीत सोंपें करतात, आमचें जिवीत सरळटायेन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां आदार करतात. कांय उदाहरणां तुमच्या मुखार दवरता. आमी घोडे रस्त्यांतल्यान प्रवेश करता, मोटरसायकल वो गाडी आमी चलयतना आमकां जण एकल्याक नेम कायदे लागू जातात. अमकेच सायडीन वचूंक जाय, अमकेच सायडीन लेफ्ट ओ रायट मारूंक जाय. तुमी आतां हांगा मिसाक आयल्यांत, मिसाक येतना जायती शिस्त आसा. खंयच्या वद्दान भितर सरचें, खंयच्या वद्दान भायर सरचें हे नेम कायदे ह्यावूय जाग्यार आसात. खेळा मैदानार नदर मारीत जाल्यार खेळा मैदानारूय एक खेळाचो नेम कायदे आसा आनी ह्याच परबीं ह्या नेम कायद्या वरवीं आमकां मैदानार खेळचें पडटा, आमची ताकद दाखोवची पडटा. आनी ह्या वरवीं असले नेम कायदे आशिल्ल्यान आमचें सगळ्यांचें जिवीत कुशाल जाता, आमचें सगळ्यांचें जिवीत सोंपें जाता, आमचें सगळ्यांचें जिवीत सरळटायेन फुडें वता. आत्मीक जिवितान ओ धर्मीक मळार आमी तर नदर मारीत जाल्यार आदल्या करारांत आमकां देवाचे उपदेश मेवतात आनी नव्या करारांत नदर मारीत जाल्यार जेजूची मोगाची आज्ञा फावो जाता. हे उपदेश आनी जेजूची आज्ञा आमकां जण एकल्याक देवाच्या मोगान वाडूंक, देवाक अदीक लागीं आसूंक आनी पेल्या सवे मोगान जिवंक आमकां जण एकल्याक उलो करता आनी उस्कायता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तर नदर मारीत जाल्यार ह्याच देवाच्या उपदेशाची खबर केल्ली आमच्या कानार सादवल्या. आनी हे उपदेश कोणाक काय खेरीत भाशेन इसायास प्रवादी इस्रायल पोरजेक उगडास करून म्हणटा, देवान तुमकां हे उपदेश फावो केल्यात. आनी कित्याक फावो केल्यात काय? कित्याक तुमचें जिवीत ह्या देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आकारून हाडूंक जाय, तुमचें जिवीत ह्या देवाच्या उपदेशा प्रमाणे मांडून हाडूंक जाय. पूण आमी आदल्या करारांत नदर मारीत जाल्यार ही इस्रायल पोरजां जी देवाची मोगाची पोरजां आसली, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत आकारून हाडूंक विसरता, फाटीं उरता, देवाचेर गुणगुणटा, देवाच्या मोगा सरशिल्ली पयस वेता. जरी तर हे उपदेश बऱ्या मनान घेतलेले जाल्यार घोडे आपल्या जिवितान जशें आयचें पयलें वाचप सांगता ते भाशेन आपल्या जिवितान कुशालकाय अनुभवूंक पावतली आसली आनी तांची कुशालकाय एके नदी भाशी सदांच ती कुशालकाय उरतली आसली, सदांच सर्वदा आसतली कुशालकाय ती भोगूंक पावतली आसली. तर प्रितीच्या भावा भयणानो, आयचो विशय आमकां जण एकल्याक देवाच्या उपदेशांचेर भर घालूंक आमकां उलो करता आसतना आमच्या जिवितान आमी कितें घेवया काय? हे देवाचे उपदेश आमी कशे तरेन आमच्या जिवितान पाळूंक आनी ह्या वरवीं ताच्या उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत कशे तरेन आकारून हाडूंक जाता काय? पयली वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार हे देवाचे उपदेश पाळूंक आमच्या जिवितान ल्हानविकाय आसूंक खूब गरजेची आनी फायद्याची. कित्याक जेन्ना आमच्या जिवितान ल्हानविकाय आसता तेन्ना हे देवाचे उपदेश स्विकारूंक, ते वेव्हारांत घालूंक आमकां जण एकल्याक सोंपें जाता. आदां विवेक आमी तांचेर नदर मारुया. देवान ताका सांगलें, आडवारलोल्या लुकाचें फळ खाय नाकात,
पूण सोरोप येता तांकां नाडटा आनी तांकां म्हणटा तुमी तें खायलें जाल्यार तुमी देवा भाशेन जातले, बरें आनी वायट कितें तें तुमकां समजूंक कळटलें. पदवेन भरतात, देवा भाशेन तांकां जाय आसता ल्हानविकायेचो दर्जो सोडून दितात. इस्रायल पोरजेचेर पर्यान नदर मारीत जाल्यार ल्हानवीक आसली जाल्यार घोडे बासायल्ल्या देसांत ती वेग्यान पावतली आसली. देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत मांडून हाडलोलें जाल्यार बासायल्ल्या देसांत पावूंक ताका सोंपेपण फावो जातलें आसलें. पूण ही ल्हानविकायेन जिवंक ती विसरतात आनी ही देवाची कुशालकाय आपल्या जिवितान आपणावंक वेव्हारांत घालून ती फाटीं उरतात. तर इश्टानो, हे देवाचे उपदेश आमच्या जिवितान पाडून हाडटले जाल्यार पयली वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार आमच्या जिवितान ल्हानविकाय. दुसरे सुवातेर आमी सरकारी नेम कायदे आनी धर्मीक उपदेश दोनूय बराबर आमी उखलून दवरूंक गरजेचे आनी फायद्याचे. इश्टानो, आमी संवसारांत आमचें पैण करता, घोडे जायते पावटी सरकाराचे नेम कायदे आमी चड उखलून दवरता आनी देवाचे उपदेशांक घोडे आमी जायते पावटी थोडो मान आमी फावो करता. हांव म्हणिना सरकाराचे नेम कायदे पाळपाचे न्हय म्हूण, तेवूय पाळूंक जाय, पूण त्याच बराबर देवाचे उपदेशूय आमच्या जिवितान पाळून वेव्हारांत घालूंक गरजेचें. सरकार घोडे एक एक नेम कायदो काडटा आनी आमी ते फॉलो करता, कित्याक जरी तर फॉलो करिना जाल्यार घोडे आमचेर वायट प्रभाव जावंक पडटा. पूण देवाचें कितें काय? देवाचे उपदेश आमकां आमच्या जिवितान उणेपण भोगून हाडिना काय? देवाचे उपदेश पाळिनात जाल्यार आमकां वायट जावचें ना काय? इश्टानो, हाकाच लागून दोनूय नेम कायदे आनी उपदेश एकूच मापान घेवन दोगांयकूय एकेच तरेन वागूंक आमकां जण एकल्याक आयचो सेवाधर्म उलो करता आनी हुस्कायता. तर दुसरी वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार जशी आमी सरकाराच्या नेम कायद्यांक मान रिस्पेद दिता, तेच भाशेन देवाच्या उपदेशांकूय जेजूचे आज्ञाकूय एकेच तरेन मापूंक तांचोय आमी बरे तरेन उपयोग करूंक गरजेचें. आनी तिसरी आनी निमाणी वस्त आमकां जण एकल्याक गरजेची ती म्हणल्यार खेरीत भाशेन जेन्ना आमी देवाचे उपदेश पाळटा, आमच्या जिवितान वेव्हारांत घालता, आमी जण एकलो स्वादीक फळां आमी चाखूंक पावता. स्वादीक फळां चाखूंक पावता. कित्याक देवाच्या उपदेशाची, जेजूच्या आज्ञाची फळां स्वादीक. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत ताच्या आज्ञा प्रमाणे, आमी ताचें जिवीत उपदेशा प्रमाणे आमी मांडून हाडटा, तेन्ना आमी जण एकलो ही स्वादीक फळां आमच्या जिवितान उत्पन्न करूंक आमी पावता. ताच्या मोगान आमी वाडूंक पावता. ताचे सोर भोंवतणी जिवंक आमकां भाग फावो जाता. तर प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी ह्या ताच्या उपदेशांचेर नियाळ करता आसतना आमी जण एकलो दर दिसा दर घडये देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आनी जेजूच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत नेटोवंक आमकां जण एकल्याक हे पवित्र मिसाचे भेटेन त्याच देवाचो आदार आनी बळ मागून घेवया.